कळसा मोनान एक सावन भावार्थान एक पोटान समल्याव सोम्या तुजे भोंवती तुजे तांपोशी जावन बरन पराक्लितान बर्ग तेल्याव तुजी दिरवी तुवे आमकां वेंसलाय इसमोनोन आपयलाय दैवीक जीवन बोरलाय भावार्थान एक पोटायलाय कळसा मोनान एक सावन भावार्थान एक पोटान समल्या सोम्या तुजे भोंवती तुजे तांपोशी सांबरून पराक्लितान पर्ग तेल्याव तुजी दिरवी. या मिसा वेळार प्रत्येक रितीन मागया अर्गामिस्ताक मॅथ्यू डिसोज आनी कुटाम तशेंच तेसावा पासून फ्रांसीस लोबो या तेसावा पासून या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन मागया. पवित्र दादीच्या नांवान मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमच्याय सोबे आसो. क्रिस्त थंय मगाच्या भावनो आनी भयणीनो ह्या नव्या दिसाक देवाक आमी अर्गां दिवया. आयच्या वांजेलांत जेजून आमकां दिवचो संदेश हांव दाखवाल तुमी फांटे म्हजे थंय एक सावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकना. क्रिस्त थंय सदांच एकवटून रावूंक फळ दिवंक कृपाया पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तशेंच आज आमी फातिमा सायबिणीचें स्मरण आमी करता. फातिमा शहरांत तेका भुरग्यांक मरी दिश्टीक पडटसतना मरयेन दिल्लो उलो जावन आसा सदांच मागणें करा. मागण्या मुखांत सदांनीत क्रिस्ताक लागीं चोरूंक क्रिस्ता थंय एकवटून रावूंक कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. थोडो वेळ मावन रावून सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. संगत म्हणया हांव पातकी सर्वोद्वेतार देवा आनी तुमकां भोव भयणीनो सगळ्या सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओमचो अपराध ओमचो व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पुदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काक्लूदकर सोम्या काक्लूदकर क्रिस्ता काक्लूदकर क्रिस्ता काक्लूदकर सोमिया काक्लूदकर सोम्या प्रार्थुये. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवंत हांव कारमरयेच्या विनवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतले आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष भोगोंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेथ आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तोवर जुदेया थावन थोडे जण आयले आनी भावांक हें बरी शिकोवंक लागले. मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुनास जाल्या शिवाय तुमी मुक्त जोडूंक शकनात. पावला आनी बार्नाबासा आनी ह्या मनशां मदें व्हड मनभेद आनी कठीण वाद विवाद उठले. देखून पावलान आनी बार्नाबासान आनी अंत्योकाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधींनी वचून जेरुसलेमांत असलेल्या धर्मदूतां आनी मलगड्या मुखार हें सवाल घालीचें म्हूण निर्णय जालो. अशें तेंचे पवित्र सभेन तांकां पाटयल्या उपरांत ते फेनिसिया आनी सामारियांतल्यान उतरून गेले. वाटेर आसता जुदेवनय असलेल्यांनी भावार्थांक वेंग मारलेली खबर ते सांगीत गेले. ही खबर आयकून समेस्त भावांक संतोश जालो. ते जेरुसलेमांत पावतच थंयचे पवित्र सभे सोबे धर्मदूतांनी आनी मलगड्यांनी तांकां स्वागत दिलो. हांणी देवान आपणा मारिफात केल्ले तें काम तांकां कळीत केलें. पूण फरिसांवांच्या पंगडांतले भावार्थाक वेंग मारलेल्या भितरले थोडे उठोन अशें म्हणा लागले, तांकां सुनात करची गरज आनी मोइजेचें नियम शास्त्र तांचे करणाय पाळूंक लावची गरज. ह्या पासत धर्मदूतांनी आनी मलगड्यांनी ही संगत तर्का घालचे खातीर एक जमत आपयली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो व्हडतो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसलेमा, तुज्या दरवट्यांचेर आसात आमची पावलां, तुज्या दारां भितर उबे आसात आमचे पाय. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबारून बांदलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर सोडून येतात कुळयो, वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो तो. थंयसर उबारलां दावीद रायाचें मनसुबेचें सिंहासन. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्रत्म्या. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा सुमी. म्हजे सोबे रावता तो यथेस्ट फळ दिता. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्रत्म्या. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. सांजू हांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोमिया. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तो ठामाली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातर घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सावार्ण बेंडटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूस बेंडोन नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकना. वय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता
आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरी कातर उडयतले आनी तो सुकून वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावचीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यात म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मानक्याचे मागणे पुस्तकांत जेजुवीत याजक टोनी डिमेल्लो एक दृश्टांत दिता. एक पावटी एक मिठाची बावली दर्या सरशीन वचूंक विचारूंक लागली, तूं कोण? आनी त्या वेळार दर्यान जाप दिली, तूं ये आनी पळय. मिठाची बावली दर्यांत उडली आनी सवकास त्या दर्याच्या उदकांतय ती एक जाली. आनी त्या वेळार तिका कळीत जालें हांव कोण म्हणून. हांव एक उदकाचो वांटो म्हूण त्या त्या मिठाच्या बावलीक कळीत जालें. हेंच आवाज जेजू आमकां दिता. हांव दाखवाल, तुमी फांटे. एक फांटो वालयतय एक सावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना. परण्या सोल्यांत दाखवाल आनी दाखोमळो हाचे विशीं जायते फावटी उल्लेख केल्लो आसा. इस्रायल लोकांक दाखवालीचें बेळें दाखवाल कितें म्हूण कळीत आसलें. प्रवाद्यांनी किर्तनकारांनी इस्रायल परजेक देवाची दाखवाल म्हूण वर्णन केल्लें आसा. आमकां करावळी प्रदेशांत आसलेल्यांक ह्या बेळ्या विशीं सळीत कळीत ना तरी दाखो आमी हाडून केल्यात. पूण दाखवालीच्या बेळ्याक जतन गरज आसा. 3 प्रमुख संगती हांगासर आमी पळयता. वाल आनी वालीच्या भोंवतणी जागो केदाळय नितळ दवरूंक जाय. हेंच आमी आत्मीक जिणेंत पळयता. देवाच्या कृपेन आमची जिणी सदांच नितळ आसूंक जाय. दुसऱ्यान 2-3 वर्सांनी दाखो जाल्यारय अंकुऱ्यो खुंटून वालीची वाडावळ बरी जायशी आमी पळोवंक जाय. आत्मीक जिवितांती आमी तवळ आमच्या आत्मीक जिणयेची तनखी आमी करूंक जाय. तिसऱ्यान ह्या बेळ्या विशीं सांगचें तर वालीक 2 रितीचे फांटे दिसून येतात. फळ दिवचे आनी फळ दिनातले फांटे. डिसेंबर जानेवारी म्हयन्यांत हे फळ दिनातले फांटे साबर्ण वाल नितळ केल्यार मात्र बऱ्यो दाखो थंयसर आमकां मेळटात. संवसारी संगतींती आत्मीक संगतींती संवसारी संगतींती बरेंय आसा वायटय आसा. वायट पयस करून बऱ्याची विंचून करूंक प्रत्येक रितीन हें दृश्टांत आमकां उलो दिता. पर्णसल्ल्यांत आमी पळयता प्रवाद्यांनी इस्रायलाक उपकरणांतली दाखवाल म्हूण सांगिल्लें आसा. जेरेमिया प्रवादीच्या 2ऱ्या अध्यायांत आमी पळयता, हांवें तुका श्रेश्ठ जातीचें उत्तम दाखवाली भाशेन लायलें, पूण तूं रानवट दाखवाल जावन कशी बदल्ली. इसाया प्रवादीच्या 5व्या अध्यायांत आमी पळयता, हांवें उत्तम दाखवाली लायल्यो, तो मोळो दाखो दितलो म्हूण आशेवन रावलो, पूण ताणें दिल्यो रानवट दाखो. जेजून थोड्यांक उपकार नासलेल्या दाखवालीचे सांदे म्हूण सांगिल्लें आसा. आपूण खरी दाखवाल. तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा, हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो. म्हजे थंय एक सावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. पूण हांगासर नांवां तेकीत येवचें न्हय, शेळमुडे भावार्थी जावचें येवचें न्हय. बगार जेजू थंय सदांच मागण्या मुखांत्र बऱ्या करण्या मुखांत्र एकवटांची येवचें. एका कंपनींत पयशे घालून कामेल्याक दवरून थंयसर बरो फळ मेळना तर
तें कांयच उपकारना. तशेंच शिकपा संस्थांत सगळें प्रयत्न करणं भुरग्यांक हांव बरें फलितांश मेळना तर सगळें व्यर्थ जाता. आमी पळयता सांपावलूच्या मिसावान क्रिस्त संगी तो एक कोठून रावलो आनी ताणें सांगलेली ती उतरां म्हाका बोळ दितल्या सवय सर संगती हांव करूंक साथ दिव. पेद्रून सांगलेली ती उतरां सोमी हांव कोणा सरशीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. जेजूस ती दाखवाल आनी आमी ताचे फाटलावदारी ताचे फांटे बौतिस्मा दुवारी हो एक वोट आमी जोडला तर देवाच्या उतरां मारिफात मागण्या मुखांत सक्रामेंता मुखांत्र दिसान दीस हो बावार्थ तीर करूंक आमी करपा मागया. आमी ह्या दिशेन वावुरता सेवा दिसांव क्रिस्तचो संदेश हेरांक आमी प्रगट करता पूण सबार फावटी ल्हान ल्हान संगतींनी आमचो संबंद आमी तुटयता. मिसांव वावर करता आसतना हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें जुदेयतावन आयिल्ल्या थोड्या जाणां मदें तशेंच पौल बर्नाबास आपोस्तलां मदें सुन्नत करचे विशीं वाद विवाद थंय स्वरूप जालो आनी ह्या वेळार ताणें कितें केलें तांणी वडिलांक तिळसिलें संवाद चलयलो. तो एक वोट तांणी परत तीर केलो. असो एक वोट आमच्या वैयक्तीक जिणेंतय कुटुंबांतय समुदायातय समारांतय सदांच तीर दवरून घट करूंक करपा प्रत्येक रितीन तसो जेजू क्रिस्त ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार कोरूस आसर जाता आसतना आमी मागून घेवया. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या स्विकार तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या एक अत्रेक मोसो आवाज पेटून दिता सर्वस मोजें तुका मोगान समर्पिता. ए बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वायन तुका पेटोमसो. ए बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वायन तुका अर्पोनसो. भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुतान अवंकार मायेत हांव जल्म घेताना तुजें अवंकार पावन विबाडूंक ना पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणे घेतलेल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतले निवारून तो पवित्र करूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूये. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूये. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाखणूक फावो वो काय दोनी तिसोनी आमच्या फायदे आसूं पूण अदेक करुणिया उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर त्या दापासान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकाची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग संपलो विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पासकाच्या संतोसान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय.
온 सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस तुम पवित्र, तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण दितच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करा. बावडता सोगोट परगटूय जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासुनी पुनर्जीवन सुख आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वजिवीत सोंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस पराक्या प्रितुम्याचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळें येजकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माई संगती सांजुजे तिचो पती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी कमान वल्ल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू होतय पवित्र आत्म्याच्या एक भावनान सर्पोद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी संगता घाल. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन संगता म्हणये. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आस आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परा सर्वायटांतलें आमकां निवार. देखुणया जिवितांत सवच कायम कांदी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवचे नत्रेक थलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सराकांतांतलें वाटाय. कित्या रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटांत सांबाळ. तुजे ताणे रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. बाय मग सुगुर्तू सांग एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक खापयल्ली आमी सर्व सुभागी समया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजें तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन जेजू दाखवा आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवे जेजू दाखवा आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवे दाखवेलायला म्हज्या बापान ती सांबाळता माया मोगान अदीक फळवून करच्या मोनान फांटे बेणटा गरजे मापान जेजू दाखवा आमी फांटे ताच्या जीवन आमी जिवे जेजू दाखवा आमी फांटे ताच्या जीवन आमी जिवे प्रार्थुये कनवळ्या बापा बगेवून थांवकार मरे खास समेमान दिताना तुवें आमकां सर्गेच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोष बरेच जाल्या आनी विश्वासान तुका आमी उलो मारता आनी त्या संवकार मायेची देख घेवन तुजे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सुडवंदराची भक्तीपणे सक्री करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं तुमच्या सोवे असो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं आमेन वसुनेया क्रिस्ताच्या कृपेन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार काळजाच्या कोंड्या म्हज्या नामान तुका परवोश आमच्या माय मोयण्याचे दोला प्राणी चरणा तुझ्या लागता माये अभिषेकर आमकां दणे आत्मोराचे पापा विणे परतून आमी पडनाशे आजा सारके जियेशे
अवकाळ पुत्रा सोवे अवकाळ बरी आशीर्वादी आमकां भगत खुर्साची करवेन निरो आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन